बागेवून पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्या वायट चिंतना आनी खोट्या कर्तुबांक लागून एका वेळार देवा सोरशिल्लीं तुमी पयस आसल्यांत, तांचीं दुस्मानां आसल्यांत. पूण आतां देवान तुमकां आपल्या पुताच्या मरणा वरवीं आनी ताच्या विनाशी कुडींत परतून आपले वेंगेंत घेतल्यांत आनी आपणा म्हऱ्यांत तुमकां पवित्र, निश्कोळोंक आनी निरपराधी केल्यांत. आतां तुमी भावाटान थीर आनी गोट रावात. शुभ वर्तमान आयकून तुमकां मेळ्ळां त्या बरवशांतलीं तुमी कोडसरूं नाकात. हें शुभ वर्तमान सगळ्या मनशांक पुरगोट जालां आनी हांव पावलू ताचो सेवक. देवाचे उठवणे, देवाचे वूड उपकार. देवाचे आयकलेल्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. म्हणुया, देव तरी म्हज्या आदाराक येता. तुमच्या नांवाचे पोदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोळान म्हाका नीत करून दी. म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. जबाब: देव तरी म्हज्या आदाराक येता. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेस्मोर म्हजो जीव सांबाळटा. खुशे मनान तुका येवदन वोमतलो. तूं भोव कोवाळो म्हूण तुका वाकाणटलो. जबाब: देव तरी म्हज्या आदाराक येता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फारिजेवांनी ताका म्हणलें, सोनवाराचे करून नजो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी तांच्या बारापोच्यांक खावंक सत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावन येताले ते देवाक भेटयलेले उणे तांणी केल्ले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये. वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मुखेल वोळ. मनशाच्या पुताक संवसारांतूय अधिकार आसा. नियाळाक आदार. बागेवून तुजे वाज अशें म्हणटा, तुजेर अधिकार आसा आनी तुका चलयतात त्या तुज्या वडिलांक खोशे मनान मान आनी रेस्पेद दी. तांचे वोन लौकीक जावंक वावर नाका. न्हय म्हूण तांच्या माथ्यार बसूं नाका. आमकां वडील बरी वाट दाखयतात, पूण आमी तांचें आयकना. आमकां जाय तशें आमी करूंक सोदता. आयच्या पयले वाचपांत बागेवंत पावलू कोलोस्कारांक बरी वाट दाखयता आनी तो सांगता ते आयकतात आनी आपलें जिवीत बदलतात. शुभ वर्तमानांत फारजांव आपलेच वादेचे आसले. ते कायदे पाळटाले, पूण जेजू देवाचो पूत म्हूण ओळखूंक घेनासले. ताच्यान सगळें जाता म्हूण समजनासले. ताका मान रेस्पेद दिनासले. पूण जेजू तांकां सांगता, मनशाच्या पुताक संवसाराचेरूय अधिकार आसा म्हूण. आमचे गुरू आमकां शाळेंत जायते मार्गदर्शन दितात. आमी येसवून जावंक न्हय वायट रस्तो दवरूंक. जायते आमचे पाद्री पाव
आमकां पवित्र पुस्तकाची बरी समजुणी दितात, आमकां सुर्गीचे वाटेन व्हरूंक वावुरतात. आमची आवय बापाय आमकां वेळा वेळार शिडकायताय आनी आमकां दिसता ते आमचो मोग करिनात. ती आदलें उलयतात आनी आमी आतांची मॉडर्न एडवान्स्ड म्हणटात आनी वेळ येता तेन्ना आमी सांडटात, लोचयेक सांपळतात व जिवीत सोंपयतात. अधिकार सेवेंतल्यान आनी ल्हानविकायेंतल्यान जिवया. मागणें, आमचेर अधिकार आसलोल्यांक सदांच मान रेस्पेद दिवंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेसू.